राज्य सरकारा वतीन 16 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक सोशल मिडियाचेर बंदी हाडपा विशीं विचार सुरू आसा। हे विशीं शिक्षक, पालक, तज्ञ तशेंच हेरांची मतां लक्षांत घेतले। तशेंच दिल्लीक वचून केंद्रीय आयटी मंत्र्या वांगडा चर्चा करतले अशी माहिती आयटी मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिली। हे फाटभुंयेर सरकार एक समिती नेमतले। हातूंत शिक्षक, पालक तशेंच ह्या वाठारांतले हेर भागीदारक आसतले। ही समिती ह्या विशयाचेर अहवाल सादर करतले अशें खंवटेन ह्या वेळार सांगलें। आमचे विचार ऑलरेडी आम्ही मांडून फुडें धाडपाक घेतिल्ले आसा. वी नीड आमी दिल्ली वतल्यान वी विल टॉक टू युनियन मिनिस्टर फॉर IT. The whole thought process was very clear why we are doing it on the social impact of children under 16. That does not talk about educational tools like Google and Pakiche, but talks about things which social handles which normally divert the attention of a child, which has become quite a challenge from psychological risk point of view, from social risk point of view, and from cyber security risk point of view. हे सगळे पळयले जाल्यार 16 वर्सांच्या भुरग्यांक कशें करप हाज्या खातीर एक ल्हानशी टीम तयार करपाचो आमचो प्रयत्न आसा अलॉंग विथ द गव्हर्मेंट, which will include the academia, which will include the part of the parent teachers faculties to sit together and have a understanding, deliberate, discuss. आणि मागीर तो रिपोर्ट तयार करून ताजेर आमी सेंटरा कडेन उलोवन वी विल एन्श्योर की लॉट ऑफ स्टेट्स एंड कंट्रीज हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड मुवींग एज फार एज द वर्ल्ड इज कन्सर्न. And म्हाका दिसता इंडिया, when we talk about विकसीत भारत, if we need to create this level of youth in that manner, जाल्यार म्हाका दिसता ह्यो थोड्यो गजालीचेर लक्ष दवरपाची गरज आसतली. ताच्या खातीर ह्यो गजाल्यो ह्या दिसांनी एक टीम कॉन्स्टिट्यूट जाली की आमी फुडले विचार मांडून वी विल टेक इट अहेड. सोशल मिडियाचेर तुम्ही म्हटले सोशल मिडिया ऑलरेडी अबाव 18 मागता जेन्ना लॉगीन ऑर रजिस्टर करपाक. यू आर गेटिंग इन टू डिटेलिंग. आय एम टेलिंग यू द अम्ब्रेला कितें करपाक जाय कितें ना एकटो रोहन खंवटो डिसायड करूंक शकना. वी वील हॅव टू टेक द इनपुट्स ऑफ द एकेडेमिया. इफ द थॉट प्रोसेस इज व्हेरी क्लियर वी हॅव टू बॅन फॉर चिल्ड्रन टू गिव देम अ प्रॉपर थॉट. कितें बॅन करप कशें करप शूड बी अ कलेक्टिव्ह डिसिजन टेकन बाय द पीपल who are stakeholders in the educational fraternity, not only educational but also social and other, so that they are able to contribute for the betterment of Goa.